पर्यटन केंद्र झाले हे की हांगासर येवपाक कोणाचीच बंदी नसते. खातले पितले मौज मजा करतले हसतले बिबिस्त हसणे उगणे हे चालूच आसतले आणि त्यामुळे हयसर जो काय खत पडटलो किंवा बाटल्यो पडटल्यो किंवा त्यो उखलपाक हयसर कोण नसतलो. शेवटी हे शेतान फेकले गेले जातले आणि फेकल्या नंतर शेतान वचपाक आमकां दुर्मीळ जाताला आणि ही शेती फाल्यां सगळी अनपीक रावतली आणि शेतापासून आमी ह्या काळी आयेपासून सामके लांब रावतले आणि बिल्डराच्या घशान ह्यो जमनी वचूंक शकता आणि त्यासाठी एजंटाचे काही प्रयत्न चलता. हे डिसएडवांटेजीस खूप आहेत हाका. हो जो प्रोजेक्ट जालो न्ही तर पहिली गोष्ट म्हणजे हो प्रोजेक्ट करप हो इलिगल प्रोजेक्ट. नॉर्मल प्रोसिजर करूंक ना गव्हर्मेंटान. केला जाल्यार त्यांनी दाखवून दिवपाचो सगळ्या लोकांक दाखोवपाचो. जर तेंच्यांनी केला जाल्यार आमी आमची हें फाटीं घेतो. पण आमच्या जे शेतकरी आसा कारण त्या शेतकऱ्यांक अजिबात कांय इन्फॉर्मेशन ना, तेंचे एक्वायर ना, लेटर ना, कांय ना करता ही जबरदस्तीन जागा घेवन बिल्डींग 7 मीटर रस्तो हेंच्यांनी 10:30-11 मिटराचेर पावला. तेजे भायर तार मारल्या. टोटल कितले शेतकरी ह्या शेतान आसा? टोटल सादारण 80 ह्या टोटल 80 बानया 80 180 बानया. एक 80 बानया. 4 लोती. हां, चाललो. 4 लोती. चालू म्हणजे एकट्याचे 5 असता, एकट्याचे 2 असता, एकट्याचे 20 आहात. ते असे म्हणजे एकट्याचे अमुक. पण साधारण आमचे कडेन आमी जे इन्फॉर्मेशन दिलां आमी एक कंप्लेंट रजिस्टर केला तेजे साधारण 20 लोकांनी सायनी मारल्यात जे शेतकरी आहात ह्या शेतान म्हणजे ह्या शेतान काम करतात ते. त्रास जाता. जेका शेत आसा तेका हे सगळे डिफिकल्टी येतल्यो. जेका शेत ना तो म्हणटा बरें बरें जालें जालें. म्हणटा. आतां गांवान आमचें अशें चल्लां की आसा तें बरें आहा तुमी कित्याक हें विरोध करता. पूण तेका शेत आहा तेका त्यो डिफिकल्टी कळटल्यो. आतांय कळटल्यो आनी पावसानय कळटल्यो. शेत ना तेका व्हडलो प्रश्नच येयना न्ही. तो म्हणटा काय जाता तुमी बरें जाता हें आमचें काय वायट जाता बरें जाता जावं न्ही म्हणून.